गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान गोंयच्या लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण आनी उत्तर गोंया खातीर दयानंद मांद्रेकार आनी माविन गुदिन्होची प्रचार प्रमुख म्हूण नियुक्ती केल्या. तशेंच रमेश तवडकाराची प्रदेश समितीचेर उपाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या, अशी माहिती पक्षाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकारान पणजेन पक्षाच्या कार्यालयान सरचिटणीस सदानंद तानावडे बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. आनी दोन्ही लोकसभे खातीर उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद भाऊ नाईक आणि दक्षिण गोंयच्यान ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर यांची दोगांयची नांवां डिक्लेअर जाली. तशेंच पोट निवडणुकी खातीर मांद्रेच्यान श्री दयानंद सोपटे माजी आमदार, म्हापशेच्यान जोसुआ डिसोजा आणि शिरोडेच्यान माजी मंत्री आणि माजी आमदार श्री सुभाष शिरोडकर यांची नांवाची घोशणा जाली. आणि दक्षिण गोंयच्या आणि उत्तर गोंयच्या दोन्ही मतदारसंघा खातीर आमी प्रचार प्रमुख नियुक्ती केल्या. उत्तर गोंया खातीर आमचे माजी मंत्री आणि प्रदेशाचे उपाध्यक्ष श्री दयानंद मांद्रेकर यांची नियुक्ती केल्या. आणि दक्षिण गोंया खातीर आमचे पंचायत मंत्री श्री माविन गुदिन्हो यांची नियुक्ती केल्या. तसेच रमेश तवडकर प्रदेशाचे उपाध्यक्ष म्हणून आज त्यांची नियुक्ती केली आसा.